प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजीन गेल्या 22 तारखे पयलीं एक देशांतलो सगळ्यांत मोठो निर्णय घेतलो तो म्हणजे GST ज्यो काही रेट्स आशिल्ल्यो त्यो देशांतल्या इतिहासांत पहिल्यांदा म्हणजे केन्नाय वाडत वताल्यो परंतु ह्या वेळी तांणी सगळ्यो रेटी सगळ्यो सकयल दवरलेल्यो. तर 28% एक स्लॅब आशिल्लो, 18% एक स्लॅब आशिल्लो, 12% एक स्लॅब आशिल्लो, 5% एक स्लॅब आशिल्लो. सो हे 2 स्लॅब कट करून आतां काही गोष्टी 18 वयल्यान 12 वयल्यान 0चेर हाडल्यो, 18 वयल्यान 12 वयल्यान 5% हाडल्यो. आनी सामान्य मनशाक जी काही म्हारगायेची मातशीशी जे काही झळ तांकां बशिल्ली ती एकदम कमी करून तांकां दिल्लो आसा. त्यो काही जीवना आवश्यक ज्यो वस्तू आसा सामान्य मनशाक डे टू डे खावपाची वस्तू आसतल्यो, वखदां आसतलीं, भुरग्याचें सामान आसतलें, अशे तरेच्यो ज्यो काही मेजर वस्तू म्हणजे आज सामान्य मनशाक ताजो फायदो मेळटा. ह्या दृश्टिकोनातून आज देशाची स्थिती फायनान्शियल स्थिती मजबूत करीत आनी ती जाली आनी म्हणूनच हे आज तितलें हें करपाची गरज ना म्हणून तो फायदो गरिबांक वचूंक जाय, सामान्य मनशाक वचूंक जाय असे उपाय करून ताणें GST एकदम कमी म्हणून म्हणटा की देशांतलें हें सगळ्यांत पयलें उदाहरण की कसली गोष्टी जर वाडली आनी ती कमी केल्या हें एकमेव उदाहरण करून दाखयलां. कारण खऱ्या अर्थान मोदी ह्या देशाचो आनी हांगसरल्या जनतेचो विकास करपाक फुडें अग्रेसर आसा आनी म्हणूनच ताणें सामान्य मनशाक आत्मनिर्भर जावपाक, आपल्या पांयाचेर उबे जावपाक जे काही गोष्टी करूंक जायो ते गेली कित्याक 11-12 वर्साच्या कालावधीन कोणाक घरां ना तांकां घरां दिलीं, कोणाक लायट ना तांकां लायटीचें कनेक्शन, वीज ना तांकां विजेचें कनेक्शन, अशे सगळे तरेचे ज्यो मूलभूत सुविधा ज्यो सामान्य मनशाक मेळूंक जायो त्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे सबसिडीन, राज्य सरकारचे सबसिडी अशी एकत्र करून सामान्य मनशाक जीवन एक बरे रितीन सगळ्यांचें जीवन चलचें ह्या बाबतींत ताणें प्रयत्न केले आहा. आनी करोडो अशे उपक्रम ताणें करोडो अशे नंबरांनी म्हणजे 1 आनी 5 आनी 25 न्हय पायलट प्रोजेक्ट न्ही तर खरोखरूच काही घरां 10 कोटीच्या वयर घरां बांदलीं, कितले संपूर्ण देशांत विजेचें कनेक्शन दिलें, विजेचें उत्पादन आसतलें, मागीर सामान्य मनशाक लोनाची बँकेक लोनाची वेवस्था, मागीर मुद्रा लोन आसतलें, अन्य तरेचें लोन आसतलें. सादारण सामान्य फुटपाथाचेर बसपी जे काही लोक जे खंय तरी तांकां भांडवल मेळनाशिल्लें विना खंय तरी एकदम कमी 2% व्याजान तांकां खंय तरी 10 ते 20 हजारापेक्षा 20 नंतर लाख अशे स्लॅबांनी तांकां लोन दिलें आनी तांकां आत्मनिर्भर केलें. हेच भारतीय जनता पक्षाचे जे राजकारणाचो हें आसा, राजकारणान कितें करप तर ह्यो गोष्टी करप हें ताणें दाखोवन दिल्लें आसा. हांव वास्कोची जनता, गोंयची जनता ह्या सगळ्यांचे वतीन तांकां ह्या हाचे धन्यवाद दिता. आनी खरोखर आज हा जो कार्यक्रम आसा तो आमी GST उत्सव अशे तरेचे आमी वयल्या केंद्राच्यान कार्यक्रम आसा की प्रत्येक दुकानदारा कडेन वचून जे काही इम्प्लिमेंटेशन वेवस्थीत करात आनी लोकां पर्यंत ह्या GSTचे फायदे दियात हें सांगपाक आनी तांचें अभिनंदन करपाक आज आमी सगळ्यांनी जमिल्ले आसात. आनी कांय वेळाचेर वरभर हांगा फिरतले सगळे दुकानांनी अशें गोंयभरान संपूर्ण देशभर हो कार्यक्रम जाता. आमचे कार्यकर्ते, आमचे ऑफिस बेअर आसतले, आमदार, खासदार मंत्री सगळे अशे पद्दतीन फिरून ह्या मोहिमेचे शुभारंभ जाता. एक बरो मंत्र तो आसा. कारण आमी जर आत्मनिर्भर जावंक जाय जाल्यार आमच्या ल्हान ल्हान खेळांनी ज्यो वस्तू निर्माण करता, सेल्फ हेल्प ग्रूप ज्यो वस्तू निर्माण करता हांकां जर खप जालो तर तांकां बाबड्यांक 4 पयशे इल्लेशे जास्त मेळटले. आनी म्हणून ज्यो गरजेची वस्तू ज्यो कितें वस्तू हांगा आमी निर्माण करतात तांकां वोकल फॉर लोकल हें त्याच साठी म्हणलां. आमी भायलें हें घेवन आमची इकॉनॉमी आमी तांचे बोल्सान कित्याक तांकां कित्याक फायदो करपाचो म्हणून सगळ्यांक ताणें अपील केल्लो आसा की ज्यो लोकल आपल्या गांवांक ज्यो वस्तू निर्माण जातात, आपल्या राज्यांक ज्यो वस्तू निर्माण जातात, ह्या देशांक ज्यो वस्तू निर्माण जातात त्यो आमी वापरुया आनी आमची आर्थीक स्थिती आनी मजबूत करुया. जाल्यारच आमी जो विकसीत भारत म्हणटा 2047 जे काही जाचें स्वप्न आसा विकसीत भारताचें तें स्वप्न साकार जातलें जाल्यार आनी ह्या जगान विकसीत भारत हो देश नंबर 1 जातलो ह्या जगान तें जें स्वप्न आसा तें निश्चितपणे पुरे जातलें असो ठाम विश्वास आनी व्यक्त केला आसा. आनी म्हणून सगळ्या जनतेक आमी ताचे आभार मानतात. आमी तांकां अपील करतात की खरेंच म्हणजे आमचे लोक जे आमचे गरीब किंवा आपले जे लोक जे हांगा प्रोडक्शन करतात मागीर ते कसलेंय आसूं न्ही ते थंय तांणी आपलो सगळो हें कितें व्यापार थंय करचो, त्यो वस्तू खरेदी करच्यो आनी आमची इकॉनॉमी मजबूत. आमी पळयलें की आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन देशांतले सगळ्यांत मोठे रिफॉर्म्स म्हणटा ते GST रिफॉर्म्स तांणी हाडले आनी ते सगळ्यांक म्हणजे नवरात्रीच्या दिसांनी आमकां एक उत्सव असो आमकां सेलिब्रेट करपाक
करपाक आमकां एक संदी दिली सगळ्या लोकांक कॉमन मनशाक आनी गेले 3 दीस आमी आमच्या कार्यकर्त्यां बरोबर सगळ्या दुकानदारांचे देव बरें करूं म्हटलें वता हे तांचो एक डिमांड आशिल्लो की GST बंद कमी करची म्हणून आज आमी भाऊक जे आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ आमी एक रिक्वेस्ट केलो की तुमी आमच्या वास्कोन येवन ह्या लोकां मदीं एक दीस तुमी आमकां दिवचो जाणे करून आमकांय बी लोकां भितर एक उत्साह येतलो उत्साह तर लोकां भितर आसात आमच्या भाऊक पळयतकूच लोकांक उत्साह डबल जाता सो आनी इतली बरी न्यूज आनी इतली बरी म्हणजे कॉमन मनशाक बरी दिसपी ही जे GST रिफॉर्म्स आसात ते केल्या बद्दल आमी आदरणीय प्रधानमंत्रीचे देव बरें करूं म्हणपा खातीर सगळ्या दुकानांनी वता तातूंत भितर आज आमचे केंद्रीय मंत्री आमकां आज लाभले तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हे सगळे जे निर्णय आसा हे वयर कॅबिनेटान जाता ताचो भाग आज आमचे श्रीपाद भाऊ आसा सो आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक अभिमानाची गोश्ट की ह्या सगळ्या निर्णया भितर भाऊचो खंय तरी सुद्दां एक आस्पाव आसा आनी त्या खातीर आमी तांकां आपयले आनी तांणी आमच्या उतराक मान दिलो आनी आज आमचे बरोबर ते एक वरभर भोंवतले तांच्या भितर भाऊचे हांव मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू व्हेरी मच.